दिस इज टोटल करप्शन. तांकां लोकांचे पडलेले ना. लोक गांवचे बाबा कशे येतले काय फक्त लोकांक मारपाचो एक प्रयत्न चल्ला. आतां हायवे वयल्यान तुमी सांगा, आतां मोपा तांणी प्रोजेक्ट हाडलो, थंय गांवचे कितलेशे भाव आमचे ते कामाक लागल्या. एखादी नायट ड्युटी येता, कशें येवप तांणी आपल्या घराक कशें येवप म्हणल्यार आपलो जीव धोक्यान घालून तांणी गांवांत वचप. आतां हो जे प्रोविजन तांणी करून दवरला फॉर सर्वीस रोड, थंय मदीं झाडां आसा, हातूंतल्यान फायर ब्रिगेड एम्बुलन्स कशी येतली म्हाका सांगा. दुसरे ही जी शेतां, जी सरकाराचो म्हाका दिसता आनी एक प्रयत्न चल्ला की फाटल्यान जी शेतां आसात थंय लोकांनी अजून ती शेतां करप न्ही म्हणून तांचे एक्सेस बंद करून उडयल्या. कित्याक एकदां शेतां रोवपाची बंद जाली की फाल्यां मागीर सरकार जो कायदो पळय ते हाडपा सोदतात की पडींग जागे आमी एक्वायर करतले म्हणून, फाल्यां शेतकऱ्यांचे जागे एक्वायर करपाचो एक षडयंत्र आसतलो. म्हणल्यार जो गोंयकार आज शेतकरी जो आहा, तुमी पळयला की धारबंदोडेच्या वाठारांत थंय तांणी शेतकऱ्यांक काबार केले. सो आज फाल्यां उगवे गांवाच्या शेतकऱ्यांक तुमी मारपाचो प्रयत्न चल्ला. म्हाका दिसता ही सरकारान ह्या उगवे गांवच्या लोकांक लायटली घेवचें न्ही. काँग्रेस पक्षा तर्फे आमी सरकाराक एक चेतावणी दिता की हो ताबडतोब ह्या उगवे गांवच्या लोकांचो जो इशू आसा आनी वीच इज आय थिंक जेन्युइन इशू, व्हेकल अंडरपास म्हणटा तो जावपाकूच जाय. लायट, रस्ते आनी उदक हे बेजीक नेसेसिटी आज लोकांचे जगतलो जाल्यार. सो म्हाका दिसता तो तांचो रायट डिप्राय करचो न्ही. तांचो व्हेकल अंडरपासाचो जो इशू आसा तांणी ही कडेन रिप्रेझेंटेशन दिलां. काँग्रेस पक्षा तर्फे फुडल्या आठवड्यान आमी वचून ते ईक मेळटले आनी ताका एक डेडलायन दितले. फाल्यां समज जर तर हो तांचो प्रश्न जर सुटावो जायना, जर तांकां व्हेकल अंडरपास जर मेळना जाल्यार आमकां फाल्यां हायवे हाडचो पडटलो. आनी मागीर सरकारान लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जर जालें जाल्यार मागीर आमकां जबाबदार धरपाचें न्ही. कित्याक आज सामान्य गोंयकाराचो प्रश्न आहा. आज लोकांक आपल्या घरा वचपाचो प्रश्न आहा. रायट टू वे एक्सेसाचो प्रश्न. म्हाका दिसता सरकारान हे लायटली घेवचें न्ही. 6 तारखेक तुजो नरेंद्र मोदी येवपाचो, ताज्या पयलीं हो प्रश्न सुटो जावन हांगा काम स्टार्ट जावपाक जाय. ना जाल्यार आमकां हायवे हाडचो पडटलो. आनी काँग्रेस पक्ष हो सदांच लोकां बरोबर आसा आनी हाज्या मुखारूय रावतलो.